म्हजो एक प्रश्न आयलो जुवारी लँड स्कॅमाचेर. आनी ह्या जुवारी लँड स्कॅमाचेर जेन्ना डिस्कशन जालें डिटेलान, जंय आमी म्हणलें की हे 50,000 कोटीचे स्कॅम म्हणून 50,000 कोटीचे स्कॅम, तेन्ना मुखेलमंत्र्यान म्हाका एक एश्युरन्स दिली की आपूण हे प्लॉट्स जे भाऊसाहेब बांदोडकरान ही जमीन जी इंडस्ट्रियलायझेशना खातीर दिल्ली, हे रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर आपूण हे प्लॉट्स विकून दिवचो ना म्हणून डिटेल इन्क्वायरी करतलो आनी परमिशनां जर दिली ना जाल्यार ती परमिशनां आपूण कॅन्सल करतलो. हो व्हिडिओ हांव तुमकां पब्लीक करूंक शकता. ऑलरेडी हो पब्लीक डोमेनार आसा. आता ही जमीन दिल्ली 25 पैशांक. ही जमीन आता विकपाक काडल्या 1,19,000 रुपयांक पर स्क्वेअर मिटर. तो हे कितले जालें हें आमी कॅल्क्युलेशन करचे पयलीं मुखेलमंत्र्यान म्हाका हें उतर दिलें. आता म्हाका रिलायबल सोर्सेसांतल्यान कळटा की 2 तारखेक म्हळ्यार गांधी जयंतीचे दिसा जेन्ना एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करताले गांधीच्या पुतळ्याचे भायर, जेन्ना गोंय साल्वार जावपा खातीर लोक सगळे उबे राविल्ले, तेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टरान आनी मुखेलमंत्र्यान ही फायल एप्रूव्ह केल्ली आहा. म्हळ्यार एक सायडीन गोंय उठलां, सगळे जागृत गोंयकार रस्त्यार आयल्या, दुसरे सायडीन हिंदू क्रिस्तांव सुरवात करपा खातीर एक मनशाक इररिस्पॉन्सिबल अटरन्सीस केल्ल्यो आहा. दुसरे सायडीन एकल्यान म्हणला, एकल्यान हिंदू मुसलमान सुरवात करपा खातीर की आमी हाजी टोपी अलाव करचे ना, आमी बुरको घालूंक दिवचे ना, हे एक डिबेट सुरवात केली. हे सगळें म्हाका दिसता डायवर्ट करपाक मेन इश्यू की सरकार फेल जाला, सरकार एक्सपोज जाला आनी सरकार गोंय विकूंक सोदता घाटार, हे एक्सपोज जाला म्हणून हे सुरवात जाल्लें आसा. आज आमी पळयतात की सगळ्यांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले. सरकाराक सेंटिमेंट आसा काय ना हो प्रश्न पडटा. म्हळ्यार सरकाराची डीएनए कितें ती गोंयचे सगळे जनतेक कळ्ळी, ती आमी सांगपाची गरज ना. सरकाराची डीएनए डिवायझीव एजेंडा करपी लोकांक सपोर्ट करपाची आनी आमी गोंय त्या सायडींतल्यान लुटीत रावपाची. आज आमी पळोवया मुसलमान म्हणटा ते गोंयांत नवे न्ही. मुसलमान म्हणटा ते पुर्तुगेज तेंपाचे आशिल्ले, तांणी गोंयांत भितर सरले, मिक्स जाले आनी गोंयकारपण कितें तें समजले. जुलूस म्हणटा ते नवे न्ही, जुलूस म्हणटा ते आशिल्ले. जुलूस जर नवे जाल्यार बाब दिगंबर कामतीचो चिरंजीव हांगा मडगांवांत जुलूस फ्लॅग ऑफ करता एक सायडीन, कित्या खातीर तो बीजेपीत ना. तो एक सायडीन जुलूस फ्लॅग ऑफ करता, दुसरे सायडीन तुमी जुलूस बंद करूंक सोदता. एक गोंयचे काळजान जे आसता, गोंयकारांचे काळजान आशिल्ले मनीसपण म्हळ्यार गोंयकारपण. खूब नवे रिती रिवाज आयिल्ले आहा, खूब नवे लोक गोंयांत आयल्या आनी तांकां आमी एक्सेप्ट केल्या आनी तांणी तांचे कस्टम्स आनी तांची ट्रेडिशनां गोंयांत हाडिल्लीं आहा. छठ पुजा म्हणटा बिहारांची, वास्को जाता आनी फोंड्यां जाता. दुर्गा पुजा बंगाल्यांची, सगळ्या सिटींनी जाता. उत्तर भारतीयांचे रावण दहन जाता दसऱ्याक, आमचे फातर्डा मतदारसंघात जाता. गरबा जाल्यार सिटीनीच न्ही गांवांनी पसरलेलो आहा. सो हे आमी सगळे एक्सेप्ट केल्ले आहा. हे लोक आयले आतां आनी येवन ते टू सम एक्सटेंट गोंयकार जाल्ले आसा आनी आमी तांकां एक्सेप्ट केल्ले आहा. ड्रेस कोडाचे आमी उलयतात की आमी तांकां हाजी टोपी घालून दिवचे ना जाल्यार आमी बुरको घालून दिवचे ना. हांगा थोडे धर्म आहा जंय कपडे घालप नाच, कांयच कपडे घालप ना. हो एक आपलो रिच्युअल म्हणून मानतात. तेय गोंयांत एक्सेप्ट जाल्ले आहा. तांकां आमी कोणें आडायले ना, तेंय जाल्लें आहा. फक्त हांव याद करून दिवंक सोदतां इतल्याच खातीर कित्याक गोंयकारांनी सगळ्या समाजाच्या गोंयकारांनी आज चतूर रावपाची गरज आहा की सरकार हो डिवायझीव एजेंडा मुद्दा मांडटा. एक सायडीन सरकार म्हाका उतर दिता की 2 ऑगस्टाक की आमी हें कांयच अलाव करचें ना म्हणून. 2 ऑक्टोबराक तुमी सगळे एप्रुवल दितात. हाजो अर्थ कितें? 2 म्हयन्यांनी तुमकां तुमचें कितें जावपाचें आहा तें जालें आनी तुमी गोंय काडलें विकूंक. ते सायडीन तुमी हिंदूक मुसलमाना कडेन झगडा म्हणटात, ते सायडीन क्रिस्तांव हिंदू पेटोवंक लायतात, जाय जाल्यार FIR केसी घाल म्हणटात आनी सरकार कांयच करना. सरकार ओग्गी आसा हाजेर. जे रिलिजियस टॉलरन्स which is the bedrock of our DNA, which allows people to come to Goa. टुरिस्ट येता कित्याक गोंयांत? हें आसा म्हणून गोंया येता.
ते डिस्टर्ब जाल्यार आमकां कोता येता, पूण आमकां बूट तांची मारूंक जाय. हाच्या खातीर हांव मागतां सगळ्यां कडेन की जें कितें तुमी करूंक जाय, तुमचो धर्म जे भशेन तुमी पाळूंक जाय ते बरे भशेन करात. लोकल कस्टम्स ट्रेडिशन मात्र रिस्पेक्ट करची पडटलीच. खंयचोय धर्माचो मनीस आसूं तो जर गोंयांत आयला ताणें लोकल कस्टम आनी ट्रेडिशन हे रिस्पेक्ट करून ताणें फुडें पांय घालपाचें. गोंयकार म्हणटा तुका एक्सेप्ट करतलो. गोंयकार सगळे धर्मांक एक्सेप्ट करता आनी गोंयकार जे म्हणसर अशे सेक्युलर गोंयकार आसात ते म्हणसर गोंयांत आमची इकॉनॉमी, आमचो ब्रँड गोवा जितो उरतलो. आनी तो जितो उरपा खातीर सगळ्या समाजाच्या लोकांक आमी तें प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. ते जर आपले कस्टम्स, आपली ट्रेडिशनां स्थानीक लोकांचे रिती रिवाज पाळून तांची ट्रेडिशनां आनी तांचे कस्टम्स रिस्पेक्ट करून जर फुडें वतात जाल्यार तातूंत कसलोच कांयच भेदभाव आसपाक जायना. कोणाक मार्केटांत आमी बॉयकॉट करतले म्हणटात